कृष्णा. आयचे सेशन हाका तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आयचे टॉपिक काम. ताका नरोत्तम दास ठाकूर कसं म्हणटा म्हणले तांगेलेची एक प्रार्थनेन आम्ही पळया कसं म्हण. ठाकूर वैष्णव घन कोरिये निवेदन मोभरो अधम दुरचारा. ठाकूर वैष्णव घन कोरिये निवेदन मोभरो अधम दुरचारा. दारुण संसार निधिता हे दुबैलो विधी केसी धरी मोरे कोर पारा. दारुण संसार निधी ताहे दुबलो विधी केसी धरी मोरो कोर पारा. विधि बोरो बलवान नासुने धर्म ज्ञान सदाई करम पासे बांधे. विधि बोरो बलवान नासुने धर्म ज्ञान सदाई करम पासे बांधे. ना देखी तारन लेसा जोत देखी सब क्लेशा अनथ कथा रे ते कांडे. ना देखी तारन लेसा जोत देखी सब क्लेशा अनथ कथा रे ते कांडे. काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह अपना अपना स्थाने ताने. काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह अपना अपना स्थाने ताने. अचाने आमारा मन फिरी जेनो अंध ज्ञान सुपत विपत नहीं जाने. अचाने आमारा मन फिरी जेनो अंध ज्ञान सुपत विपत नहीं जाने. नालोइनो सत माता असते माझिलो चिता तुया पादे न कोरिनो आशा. नालोइनो सत माता असते माझिलो चिता तुया पादे न कोरिनो आशा. नरोत्तम दास कोय देखी सुनी लागे भोय तारा एलो हो निज पासा. नरोत्तम दास कोय देखी सुनी लागे भोय तारा एनो हो निज पासा. ठाकूर वैष्णव गण कोरिये निवेदन मोभरो अधम दुरचारा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा. निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर हरि बो. आता नरोत्तम दास ठाकूर हे वैष्णव विनपती सॉंग हंतु कसं सांगता म्हण. ठाकूर वैष्णव गण कोरिये निवेदन वैष्णव जनालगी निवेदन करता हांव म्हळ्यार प्रार्थना करता. मो भोरो अधम दुराचार हांव एकलो व्हडलो दुराचारी हांव एक अधम म्हणून सांगता. आमी आमी तशीच पुरा जन एक अधम आणि आमी दुराचार. धरून संसार निधीत ताहे दुबैलो विधी विधीन म्हाका हे संसार म्हणले भवसागरांत तू बुड्डयला. केसी धरी मोरो करो पार केस धोनु हंत दुखून म्हाका तांडून तेकडे हाडी म्हणून वैष्णव गणा लगी वैष्णव जना लगी नरोत्तम दास ठाकूर प्रार्थना करता. नेक्स्ट नुडीतू विधि भोरो बलवान नासुने धर्म ज्ञान. विधी मिगेले अदृश्ट भयंकर बलवान म्हाका हांव धर्म ज्ञान म्हाका धर्माज्ञान कसले ना
अज्ञान धर्म ज्ञान ना सदाय कर्म पासे बांधे हे कर्माचे बंधना तुझी हा बांधून आशिलो मग धर्म ज्ञान ना नादी की तरण लेशा ज्योतो दी की सब क्लेशा अनंत कोतार ते कांडे म्हणून सांगता कसं म्हण हा कशी हात दुखून पार जेवची म्हाका गोतना आणि मग मग कसले स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक जीवनाविषयी म्हाका गोतना हांव हे कर्माचे बंधना दखून बांधून घट्टी बांधून असं हांव आतां खाली मिगेले सफरींग मिगेले भोगची मात हांव पळयता असं हांव म्हाका कसले उपाय ना हांव मस्त कश्टार आसा हांव रडता वैष्णव जन म्हाका हांचो दुखून पार करी म्हणून मागता काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान अपना अपना स्थाने ताने हे काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर त्या मिगेल हृदया स्थान गट्टी स्थान घेऊन अस आयचन हमारा मन फिरी जेनो अंधा जन सुपत विपत नहीं जाने मिगेले या कुर्डे मन कुर्डी मन पळोवच्या ताका हे शक्ती ना कसं म्हण खंयची चांग खंयची वायट खंयची म्हाका बर करता खंयची म्हाका वायट करता म्हळ्यार मिगेली कुर्ड मन ताका कसलेय वाट कळना मिगेल ह्या कुर्डी मन म्हाका हांतू हे काम क्रोध हांतू थंडून वर्तास वैष्णव जन म्हाका हांत पार करी म्हण मागता मागीर नालोयनो सतमत आसतो माझी लोचित तुये पादे न कोरिनो आशा मिगेले इतले मन अंतु इंद्रिय तृप्ती तू बुड्डूनस की म्हाका मिगेल निज जीवनाचे गोल निज जीवनाक कसल मिगेले एक एम म्हाका गोतना हांव हांतूची सेन्स एन्जॉयमेंट इंद्रिय तृप्तीन तूची बुड्डोन आस त्या खातीर हांव तुगेल चरणाक आश्रय घेता नरोत्तम दास सांगता हांव आतां तुगेल चरण आश्रय घेतरी म्हाका आतां दिसता कसं म्हणल्यार हांव वैष्णवाल उत्तर ऐकता आस वैष्णवाले पाद सेवन करता आस तेन्ना आत्ता म्हाका भंय ना आतां हे इंद्रिय तृप्ती हाजे भंय संसार भंय देखून हांव पार जालो म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगता सो ऑलमोस्ट आज कामाचे उत्तर नरोत्तम दासान दिवन जाल्ले आता आमी थोडे पळया हांव गुरुवंदन करून स्टार्ट करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ये म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी एक कामा विशय उलोवच्याक दिलेल्याक हांव भागवत पुराण कोंकणी सखड सदस्याक हांव हृत्पूर्वक धन्यवाद आनी अनंतानंत मिगेले नमन हांव सांगता हांव केन्नाय सांगता कसं म्हणल्यार आयकतल ना जाल्यार कसलेय करूं जायना तुमगेले बिझी शेड्युलान देखून फ्री करून मिगेल वयर प्रीती एक गौरव दवरून आज तुम्ही जॉइन जालेल्याक तुमकां सुरेख हांव धन्यवाद अनंतानंत मिगेल नमस्कार सो वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आता आयची टॉपिक काम काम म्हळ्यार
आता कोणी सांगतात की पंच ज्ञानेंद्रिय कसल म्हणून कोणी सांगायची ज्ञानेंद्रिय कसल कंचे 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 सांगायची कोणी एकली सांगायची कोण असं सांगायची ज्ञानेंद्रिय कच्च्या हरे कृष्ण माताजी हा ದೋಳು ಕಾನು ತೋಂಡೆ ತ್ವಚೆ ಚರ್ಮ ಹತ್ತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ನಾಂಕ ನಾಲ್ಕ हरे सो ज्ञानेंद्रिय कसं म्हळ्यार दोळो कानू नाक जीभ आणि चर्म वैवा सो या कसं झालं सो ह्या 5 ज्ञानेंद्रिय ये 5 ज्ञानेंद्रिय कस कसल आश करता कसल काम नाही करता म्हणून पळया आता फस्ट दोळ दोळ्याक दृश्य दृश्य रस जावका दोळ कस कसन पळोवच्याक मन करता लायक 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 आमकां तृप्ती लायक लायक दृश्य तृप्ती मेळटा तसं पळोवपा म्हण लागता दोळ न्हू गलीज पिक्चर अयो नाका बा रोगग्रस्त जनाले सिनेमा अयो नाका सो आमकां कसं दोळ पळोवपा म्हण लागता चंद चंद हिल स्टेशन सिंगापूर ओ चंद चेलियान पिक्चर चंद सीनरी चंद चंद आशिल्लें आमकां मना भारी खुश जेवका नाजाल्यार आमी तीर्थक्षेत्रा वचया थंय पुरा पळया देवाले मुर्ती पळया ते देवस्थान पळया तांची सकड आग्रा वचया थंय ताजमहल पळया हें पळया हें दोळो मन सांगता दोळ्याक हें पळय तूं म्हणून मन सांगता हें पळय तेन्ना भारी आनंद जाता म्हणून सांगता मन वयवा नेक्स्ट कान कानो शब्द मन सांगता काना तू लायक 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 सिनेमा पद ऐके म्हणून सांगता किरकिर आशिल्ले यो या किरकिर गो नाका नाका आयकुचें कानाक नाका नाका किरकिर जाता म्हाका नाका आयकूच नाका म्हणटा कान लायक सिनेमा पद ओ लायकच भजन ते हांगा मंगळुरांत विठोबा देवस्थाना सप्ताक ना लायक भजन म्हणटाची भजन तरी लायक प्रसाद मेळटा जिब्बेक लायक भजन आसा म्हणून सांगता सो भारी आनंद जाता म्हणून सांगता मागीर आनी कान कसं ओ म्हाका लायक शिफारस करता शिफारस म्हळ्यार होगळ सुका म्हाका प्रशंस करच्याक आमगेल कान केन्नाय राखता आसता आमगेल कान ऐकना मन आमकां सांगना कान नाका पळय तुका सवता आसची ते आयका म्हणून अयो हांव ऐकना तूं सवलारी ऐकना म्हणटा मन म्हणता हांव ऐकना म्हाका लायक भोगळ सुका म्हाका गौरव दिवचे तसल सन्मान करचे तसल उत्तर ऐकूचें हांव लायक करता म्हण मन सांगता कानाक आनी हास्य ओ कॉमेडी तसं सगळें ऐकूचें हो गंमत जालें तुगेले आजी जोक्स ऐकून भारी गंमत जालें म्हणून सांगताची आमी न्ही तशी कानू कानाचे निमित्त आमकां मना कसं खुश जाता हें पळय सगळें काना निमित्त मना भारी खुश जाता नाकाक या गंध म्हळ्यार वासण सुहासन की वासन स्मेल लायक लायक परंबोळ आशिल्ले परफ्यूम लायक परंबोळ आशिल्ले भारी खुश जाता लायक ते जळक्या मार्केटा वचून जळक्याक घाणी अयो नाका बा ओंकार म्हणून सांगता जाल्यार जळक्याक घाणी लायक जाल्यार ती भारी खुश जाता जळक्याक घाणी जाता न्हय आतां वेजिटेरियन जाल्यार बा ते जळकी तळ्याल घाणी आयक हुंकू तडसूचे जाना हुंकू जाला म्हणजे जाता म्हणून म्हणटाचे तशीची सो नाक मन सांगता नाकाक लायक लायक परंबोळ परंबोळ आशिल्ले
वासाणे लायक रोज लायक मोगाऱ्या फोणबळो ओ तेच कड लायक लायक तूं स्मेल करी म्हणून सांगता न्हय मागीर जीब जिबेले 2 काम करता जीब एक खावचे एक उलोवचे सो जीब मन सांगता जिबेक हो ते रुचीच न्हय ते जेव ते घे जेव खा खा म्हणून सांगता रुची रुची आशिल्ले खा म्हणून सांगता तशी गोड ते कारात यो नाका कोड यो नाका बा ते कवचे नाका कारात म्हणटा ते कूड बेवा पाल्या रोस अब्बा ते नाका वखद यो नाका अशी सो मन सांगता जिबेक लायक रायक रुची रुची आशिल्ले खा पी म्हणून सांगता मागीर जीब 2 काम करता म्हणून सांगिल्लें जीब कसं न्हय छंद हित मित जे आशिल्लें उत्तर उलोवका मागीर सोवका कोणेक आमकां वायट केलें तांकां सोवका तांगेल चूक सुदुका तांकां किडयता राबका हे पुरो सांगता मन ताका सोव तुका वायट केलं न्हय सोव ताका चाळय ताका हें करी तें करी म्हणून मन सांगता सुकड कशी काम न्ही काम म्हणलें हे पूर इंद्रिय हे सकड हांक इंद्रियाक सांगता मन अशी करी तशी करी म्हणून नेक्स्ट चर्म चर्माक स्पर्श ज्ञान स्पर्श म्हळ्यार टच कळवा स्पर्श म्हळ्यार आता उन्हाच्या उदकांत हात बुडय अयो ऊन जाता हदस लायक असं ह्या उदक लायक उदकान हद उदकान नव्हेत म्हणून दिसता पळय थंड आईस कोल्ड उदक अम्मा बाबा हे थंड उदक नाका म्हणता चर्म हे मस्त थंडस नाका म्हणून मना सांगता थंडस म्हणून सांगता तशी चर्म स्पर्श स्पर्श ज्ञान म्हळ्यार लायक स्मूथ आशिल्ले अशी शेक हँड दिताच न्हय शेक हँड दितना केलो जन हात थंड आसता केलो जन हात हुन आसता ते तुमी ऑब्जर्व करून घेवं आमगेले घर कडे जनाल केलो जन हात थंड आसता केलो जन हुन आसता तशी तेव्हा एक स्पर्श ज्ञान मेळटा तशीच स्पर्श तू आमी हांतू ऑपोजिट सेक्स डिझायर्स तू स्पर्श ज्ञान बॉडीली स्पर्श ज्ञान तांतू आमी घालेत आता साधारण स्पर्श ऑपोजिट सेक्स तांगेले स्पर्शाक केन्नाय मन करता चलो चिलियाले चिली चल्ल्याले अशी पुरा तेमे हांतू इन्क्लूड जावन आस साधारण काम म्हणल्यार आमी कसं न्ही सांगताची हेवे पुरो कामाची दोळ्यान चंद पळोवचे अशें तेवे एक काम कान लायक उत्तर आयकूंक तेवे एक कामाची नाक एक लायक फरमोळ आशिल्ले वस्तू हुंकूक आश करता तेवे एक कामाची जीब लायक खावका म्हणल्यार तेवे एक कामाची जाल्यार साधारण काम म्हणल्यार जना आमी कसं म्हणजे सेक्शुअल डिझायर ताका काम म्हणून सांगताची म्हळ्यार कसलाक हाक इम्पॉर्टन्स दिला म्हळ्यार ह्या हाजेन सेक्शुअल डिझायराक तरी गेल्ली म्हणटा जाल्यार अधपतन जाता तो तागेले कसं म्हळ्यार पूर्ण डाऊनफॉल जाता कसली एक नीती ना एक नियम ना एक पशु समान जाता म्हणून त्या खातीर काम म्हळ्यार ताकाची हे केला आता आमी एग्जाम्पल पळयल्यार रावण शूर्पणखीन सीतेक वर्णन करता सीत इतलो चंद मसना रावण आले मनात काम भुग्ग म्हणता येवन संन्यासी वेश घालून सीतेक व्हरता तागेल अधपतना कारण जाता निजांत न्हू रावण मस्त ज्ञानी मस्त ताका वेद ह्याची पूर ज्ञान जाल्यार हे काम म्हळ्यार तागेल अधपतना कारण जाता
सर्वनाश लंके सर्वनाश जाता सकट गेले चडू मरताची पुरा तागेले मरण जाता. अनेक आम्ही काणी पळयले शोबरी मुनी तो तपस करू बसेल तेन्ना न्हय तू झळके मैथुना करता आसतना त्या पळोवन हागेले तपस गेल्ले मन चंचल जाल्ले तो मागीर 50 चेल्यांक वाडिकोन घेवन भोग जीवन कोरून मागीर पश्चाताप भोगता अयो हांव कसं केली हें मिगेल पुरी इतले वर्स वेस्ट जाल मू मिगेल निजांव तर मिगेले हांव तपस करता आशिल्लो मिगेले हे मानव शरिराचे अत्युत्तम देह जावन आशिल्ले देवाक पळोवचे देवाक साक्षात्कार करचे आत्मसाक्षात करचे ते मार्गा दाखोवन हांव येवन असल अधपतन जाल म्हणून मागीर भारी बेजार भोगता. विश्वामित्र कितले पंत तो तपस करता मागीर मेनेके तिगेल हंत दखून या जावन तागेल तपस्सू वचून मागीर तिगेले वैरे जीव सोडता. आनी एक उदाहरण घेवचे गेल्यार इंद्र अहल्या काणी आंतू पळयला रे अहल्या भारी चंद आसता तेन्ना इंद्राक तिक वाडिकोन घेवका म्हण आश आसता जाल्यार अहल्याला अन्नाक आनू सांगता के एक शर्त कसं म्हणारे कोण पृथ्वीचे वग्गी सुत्त कॉन्ट्रडिक्शन घाले ताका हांव मिगेल दूध दिता म्हण. तेन्ना गौतम ऋषी भारी बुद्ध होतो तो कसं करता एक गाय हाणू गायचे प्रदक्षिण काढताना येता गाय पूरा पृथ्वीक समान म्हणून शास्त्र सांगता तशी तो गौतम ऋषी भारी बुद्धंत असता तशी तो ती प्रदक्षिण घालून सांगता हांव पृथ्वी प्रदक्षिण केली म्हणून. तशी अहल्याला न्हू तिका गौतम ऋषीका वाडिकोन दिता. गौतम ऋषी वाडिकोन दिला रे आका इंद्राक भारी कोप येता काम म्हणलें कशी अधपतना वता ते मन कशी मन सांगता जाय 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 म्हणून बुद्धी प्लॅन करता कशी करका म्हणून बुद्धी प्लॅन करता. तशी इंद्राक कशी जाल्यार अहल्याक अहल्य जायची म्हणून मन सांगता तेन्ना बुद्धी सांगता प्लॅन करता. कसं प्लॅन करता इंद्रू एक दिवस ते कुंकडाक 3 घंटा इतले की 2.5 घंटा कुंकड कोको म्हणता तेन्ना गौतम ऋषी हांव न्हांवच्या बेस फाल्ली जाले न्हय वचून न्हांवचे तेन्ना हो गौतम ऋषी जावन येवन अहल्या वटू मेळटा. अहल्या वटू मेळटना बदा गौतम ऋषी येता त्या ह्या पळोवन गौतम ऋषी कोप येता तिका फातर झा म्हणून शाप दिता गौतम ऋषी. गोत्तशील काणी जाल्यार इंद्राक शाप दिता कसले तू असले मोस केले निमित्त तागेले आंगा भरी योनी येवो म्हणून शाप दिता. 1000 दोळकी 1000 नमुन्याचे तागेले आंगार येता की इंद्राले म्हळ्यार हे काम म्हणलेले भयंकर वायट म्हणून शास्त्र सांगता की अधपतना कारण जाता म्हळेले हांतू भागवतांत पुरा सांगताची म्हळ्यार कामातुराणम न भयम न लज्जा भय ना लज्ज ना कसलंची ना अधपतन तागेले नीती अवनीती वत्त खंयचे धर्म कसल अधर्म खंयचे आलोचन करची शक्ती आसना त्या खातीर हे शास्त्रान काम म्हणसता ताका फस्ट कंपेर केला. अंतु चैतन्य चरितामृत तू सांगची जाल्यार छोटा हरिदास आसता चैतन्य महाप्रभू शिष्य तो एक म्हणता तांदूळ की मागू वता तांदूळ मागून हाडवता थंय म्हाका तिगेलें नांवां उडगासना तिगेलो बायल मनशाला उलोवन रावता तशी उलयता तें चैतन्य महाप्रभू कळटा. चैतन्य महाप्रभू कळल्यार ताका क्षमी दिना चैतन्य महाप्रभू क्षमी दिना. एक संन्यासी ना बायल मनशाला उल्लचक नज्ज
बालमंचाला उल्लोचन म्हणून ताका क्षम दिना विंगड पूरा जन भक्त जन चैतन्य महाप्रभू क्षम करी म्हणून सांगल्यारी चैतन्य महाप्रभू ऐकेना ऐकना अशी मेर तो छोटा हरिदासू उत कापोण मरता उत कापोण जीव काण घेता मागीर तो गंधर्व जावन चैतन्य महाप्रभू केन्नाय कीर्तन कीर्तन सांगता तशी ह्या काम म्हणलेल्या विशयांतू केन्नाय ह्या सेक्शुअल डिझायराक फर्स्ट इम्पॉर्टन्स दिला जाल्यार आता आमी ह्या मात न्ही काम म्हणलेले विंगड सकड आता हांव सांगेल दोळ कसं पळोवपा म्हणून आश करता एक कामच कानू कसं आयकू का म्हणून तेवे एक कामच आमक लायक होगळ सुका ओ आज हांवें लायक कसं की केला आज मिगेल चेडू म्हाका होगळ सुका यो आमा हें कसां केलां तुवें आज कांय रुची ना म्हळ्यार सकता जाल्ले ते एक लायक उत्तर आमी अपेक्षा करचे तेवे एक कामच कामाची काम आणि डिझायर इंद्रिय तृप्ती ते ऐकल मी म्हाका संतोष जाता तेवे एक कामाची आता नाक लायक स्मेल जावका म्हणजे तेवे एक इंद्रिय तृप्तीची तशी ह्या पुरा कामाचे मूल स्थान कसं म्हळ्यार इंद्रिया मन आणि बुद्धी हे तीन स्थान घेऊन आस हे काम तीन हाजेर स्थान करून आसा तो इंद्रिय आता हांव सांगलें कसं पंचेंद्रिया मागीर मन मागीर बुद्धी बुद्धी प्लॅन करता कशी करता म्हळ्यार बुद्धी केन्नाय प्लॅन करता हे आता एग्जाम्पल घेतल्यार हेण्णू होन्नू मण्णू म्हणून सांगताची वैवा एक चेल्ली तरी जाव का म्हणून तरी जाल्यार हे बुद्धी मन बुद्धी सांगता कशी जाले ते चेल्लीक तू बलात्कारान की कशी की कोण खांपून की तांडून की कशी जाल्यार हाडका म्हळ्यार मन बुद्धी सांगता हाजी सकड नक्कनातील पुरा अन्याय जावचे हे इंद्रियाक कंट्रोल नातिल निमित्त इंद्रिया कंट्रोल नातिल निमित्त असल नाक्षर अत्याचार अनाचार पुरा सकड जाता आमी ह्या पळोवचे गेल्यार कोणाल उडगास येता आमकां कोणी सांगता की कोणाल उडगास येता अजामिळ काणे अजामिळ तशीची लहा ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण सक्कड जप तप पठन सक्कड कोण आशिल्लो त्या रानात समीत वेंचू वतना राखुडनी हाडू वतना ते वेश्येक पळोवन ऊरा गेले वचून मायरे तिकवाडीक जावन पुरा नाकनातील काम करून तागेले अदपतन जाल्ले वैवा अशी मागीर दुड्डू दुड्डू जेवका म्हणटा म्हाका दुड्डू जेवका म्हाका कितले एक घर पावना आनी जाय आनी जाय आनी जाय आनी जाय आनी जाय म्हणून दुड्डूवाच काम न्ही कोणे निजत आलोचन केले रे कित जीवन अगत्य आसा कितले पूर म्हणले नांची ना आनी जाय आनी जाय आनी जाय म्हणून एक साईट दोन घर तीन घर त्या करी या करी या करी त्या वायट वाटे वच वायट काम करून दुड्डू वट करी तशी करे अशी करे पुरा दुःख मागीर दुःख वायट अभ्यास ते दुड्डू खर्चच्या नाकनातील अभ्यास व्हडले स्टेटस मेंटेन करू कसले अभ्यास चेडू वाले दुडवा मोल नाशी खर्चूचे अभ्यास हे पुरो ಒಟ್ಟು दुःख अधपतन जाता तसले कामने काम म्हळ्यार कितली अधपतन हाडता म्हळ्यार अंतू कळटा मागीर मಣ್ಣು भुंयची कतेर आज रिलेशन अम्मा भाऊ बहिणी कंचन अम्मा पूतू अम्मा दुश्मचे कसले पुरस कर थांबतो जाता एक भुंयची एक थोडेच भुंयची कतेर भाव बहिणी लढाई कोण मरचे तसं सकट मरे काम मिगेल जाव गो मक्क जाव का मिगेल जाव मक्क मेळ्ळी मक्क जाय तू कशी घेतल्या मिगेल कशी घेतल्या अशी 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 पुरा एक कामन लढाई कोण एक
बंधुत्व एक रिलेशन नाशी आजी एकल्या एकल्या तोंड एकले पळे नाशी कशी उरले नाशी अशी चलता हे पुरा आता कृष्ण कसं म्हणता हे कामाविषयी तो आम्ही ऑलरेडी सुबोधिनी भगवद्गीतांतू आम्ही ऐकल्यांची आता अपास आम्ही रिकॅप करूया म्हळ्यार आम्ही मंदमती आम्ही आमकां उडगास वरना सो अंतू तिनी चॅप्टर 36 श्लोक 36 श्लोक कसं म्हणता अत केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अविच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता अर्जुन निमगिता कृष्णा मन मनुष्याक मन ना जलरी बलात्कारान पाप कर्म करेसिता कोण तो मी हृदया बसेल परमात्मा नाही मन ना जाल्यार बलात्कारान पाप करीत कोण तो म्हणून अर्जुन निमगीत तेन्ना सांगता कृष्ण काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम सांगता अर्जुना रजोगुण म्हळ्यार कसं नाही कोणी सांगता की रजोगुण सात्विकही ना आणि तामसिकही ना अशी जो गुण ऐश्वर्य उपभोगू का अशी जे मन असतं ते रजोगुण नाही पळय केदना हुडगास दवर का रजोगुण म्हळ्यार प्रतिफल अपेक्ष करता हांव हें करता तूं म्हाका तें दी तेच रजोगुण केदनाय रजोगुण म्हळ्यार प्रतिफल अपेक्ष करता आसता म्हाका तें जेवका हें जेवका म्हाका गौरव जेवका म्हाका प्रशंस जेवका म्हाका हें जेवका तें जेवका म्हळ्यार असले गुण रजोगुण केदनाय कळवा आता हांव चेडूं पळयता चेडूं म्हाका व्हड जाता म्हाका पळोवका हे रजोगुण कळवा सो रजोगुणान आमकां रजोगुणा निमित्त आमकां काम येता काम म्हळ्यार म्हाका हाजेन हांव हें काम करता म्हाका ताजे निमित्त फल जेवका म्हाका तृप्ती जेवका म्हाका एन्जॉय जेवका म्हाका गंमत करता हांव त्या खातीर काम हें करता कर्म करता त्या प्रतिफल अपेक्षाचेची केदनाय रजोगुण ते रजोगुणा निमित्त ते काम तेचे प्रती मागीर क्रोध मेळ्ळी तर जाल्यार क्रोध प्रतिफल अपेक्ष केलेले आमकां फल मेळ्ळी तर जाल्यार आपापी क्रोध येता हेंची सखड पतन करचे शत्रू कामाची आमगेल शत्रू म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता तेन्ना या कितले म्हळ्यार आमी रजोगुण मागीर तमो गुण वता तें क्रोध जाता मागीर हे कसलाक अशें जाता म्हळ्यार आमकां देवान थोडेची इंडिपेंडन्स दिला ते इंडिपेंडन्स दिसतना आमी लेखता कसो न्ही हांवाची व्हडलो अधिकारी हांव सांगील तशी चलका मिग्गल मना कशी आसा की तेंची जावका म्हळ्यार एक आमी आमकां दिलेले इंडिपेंडन्साचे आमी दुरुपयोग करताची तेन्ना ते कसं इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्तीचे प्रवृत्ती जाता तेन्ना आमी पुरा कामवश जाता तेन्ना इंद्रिय भोग करका इंद्रिय कोशी जावका म्हाका हांव केलेली तशी हांव सांगील तशी आयकुका सगळान तेन्ना म्हाका खुशी म्हळ्यार हे काम येता पळय आमकां तेन्ना आमकां हेची एक शत्रू आमकां पुरा अधपतन करता रिलेशन वायट करता आरोग्य वायट करता मना शांती वायट करता प्रत्येक वायट करता हे शत्रू म्हणून सांगता कशी नेक्स्ट 38 धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च
यतोल्भेनाव्रतो गर्भस्तता तेन दमाव्रतम. हे काम कशी एक जीवात्मा कशी कवर करून असं म्हणून तेव्हाही सांगता कृष्ण. कशी म्हणारे एक गर्भांतू एक शिशु कशी सुरक्षित जावन कवर करून असकी. आणि एक कन्नडी एक मिरर कन्नडी वयर कशी धूळ एक धुळी या कवर जावन असकी तशींची एक उज्ज दिसतना भायर धुवर मात दिसता. तशी एक जीवात्मा वैरी एक कामाचे एक पडदे एक कामाचे कवर स्प्रेड जावन आस म्हणून सांगता कृष्ण. हंतू कसं म्हळ्यार खंचे योनीत ना पक्षी योनी ना प्राणी योनी ना हे चर म्हळ्यार अचर चमकुचे चमकनातिले रूक असले योनी पैकी खाली एक मानव योनीत मात हात दोकून भायर येवचे एक अवकाश आसा. त्या खातीर मनुष्याक कसं कंपेर केला म्हळ्यार उज्ज धुवर दिसता जाल्यार भितर उज्ज आसा पळय. धुवर उज्ज दिसना पुरो जाल्यार धुवर दिसता. ते उज्ज कोण मनुष्य. ते मनशाक मात हे हात दोकून भायर येवच्याक शक्ती आसा. विंगड खंयचे योनीत साध्य ना म्हणून सांगता. आता उज्ज्यान तूप घालचे म्हळ्यार तूप घाल्ले तितले उज्ज भग 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 जळता वैवा. जाल्यार एक पंता सांगता कसं म्हळ्यार एका मात्र फट्टनी एक राशी तूप तरी घाल तर उज्ज वाडवून वचके. एक क्रूड निजांतून करेक्ट वे ऑफ आत्मा कामाक कट करची हे न्ही कळवा. तशी उज्जाक मनशाक कंपेर केला. ते उज्ज वाड ह्या आमगेल कामत्रशा ते उड करच्या मनशा मात साध्य म्हणून सांगता. नेक्स्ट 39 आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. तशी तृप्ती ना ह्या कामान तृप्ती ना. हो आजी एक गुलाबजामुन खाल्ले 2 खाल्ले 3 खाल्ले 4 खाल्ले 5 खाल्ले 6 खाल्ले. अयो नाका बा ओंकार आयले आनी नाका गुलाबजामुन नाका आनी ओंकार येता आनी नाकाची नाका म्हणून सांगता. आनी थोडे दिवसान आनी गुलाबजामुन नाका आनी स्वीट खावया हांवें म्हणून मन सांगता जिब्बेक ते खावया म्हणून सांगता. तशी ते अग्नी म्हणजे जलता असता. आश म्हळे काम म्हळेले जलता आसा. एक सॅटिस्फाय जाल्यार अनेक येता. एक सॅटिस्फाय जाल्यार अनेक येता. तशी ह्या कशी सांगता जी म्हळ्यार जैलांत कैदी जनाक कशी ह्या हाताक बेडी घालता पळयाची खोळ म्हणटाची तशी ह्या काम म्हळ्यार आमकां काम जीवन आमकां एक आमकां बंधन घाला म्हणजे जाता तांकां भायर येवच्याक भारी कश्ट जाता म्हणून कृष्ण सांगता. नेक्स्ट इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्यादाष्टेन मुच्यते एतैर्मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम. सो हे कामक स्थान खंयचे हे काम खंय दुखून येता मन बुद्धी आनी इंद्रिय मन आनी बुद्धी हे तीन ताजे उद्भव जेवचे स्थान. इंद्रिय तृप्ती मन इंद्रिय सांगता मनाक कशी म्हाका हें जावका चिची बुद्धी सांगता प्लॅन करता कशी मेळका हो ते मेळना खांपूनपणी काडका दुड्डू कांपूनपणी दुड्डू काणू सिगरेट तांडूका सिगरेट तांडका म्हणून सांगता इंद्रिय म्हाका ते सिगरेट जावकाची ना पिवका म्हाका लिक्कर पिवका म्हणून अशें दुड्डू ना. कशी जाल्यार ते बायलेल भांगर ते हां तो कपटा आसा कशी ती नातिल्यार उठा न्हू ते काडी बुद्धी सांगता तशकरी अशकरी म्हणून बुद्धी प्लॅन करता.
ते इंद्रिय कामाचे वासस्थान कसं ने इंद्रिय मना सांगता मन बुद्धी सांगता अचकरी तचकरी अचकर म्हणून तशी आम्ही आमगेले नैतिकते दाखवून आम्ही डाऊनफॉल जाता वताची म्हणून सांगता. नेक्स्ट तस्मात् इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजेहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम. तशी ह्या इंद्रिय निमित्ताची आम्ही पाप जेवचे काम येवचे. सो कसं करका हे इंद्रिया कची ह्या घोड्याक कडिवाण म्हळ्यार बांधून घालका इंद्रियाक बांधून घालका. त्यातनं कसं जाता आमकां ज्ञान आत्म साक्षात्कार जावका जाल्यार हे काम म्हळेले आम्ही ह्या मान काडका. फस्ट इंद्रिया कंट्रोल करका. घोडो इंद्रिय म्हळेले घोडो. कोणी सांगता की आता खंयचे खंयचे एक रथाचे रथा खंयचे खंयचे कंपेर केला. कोणी सांगता की रथ घोड कसले ते कडिवाण कसले या पुरा. आय थिंक रथ म्हळ्यार देह हा माताजी. ಗೊತ್ತು ನಾವೇ हांव सांगता कसं म्हळ्यार आता रथ म्हळ्यार घोडो आमगेले इंद्रिय कळवा. घोडो म्हळ्यार इंद्रिय एकडे तेकडे तेकडे एकडे एकडे तेकडे वचका म्हणून बारे प्रयत्न करता. ताजी कडिवाण तेगे दोर दोर अस पळय धरलेले मन मन मागीर नेक्स्ट बुद्धी ताजे वयरी व्हडली खंयचे बुद्धी त्या कडिवाण म्हणजे बुद्धी मागीर आत्मा ताजे वयले आत्मा म्हळेले कोण रथ चलासिता आस पळय तो आत्मा आनी त्या कडिवाण म्हळेले बुद्धी. कोणाल हातांत आसा ताजे हे लगाम बुद्धी हात आसा मागीर ते दोर ते मन कळवा. घोडो इंद्रियास मागीर ताजी दोर येस न्हय मन मागीर कोणाल ताजे हात आसा ते बुद्धी बुद्धी कंट्रोल करच्यो रथारूढ जावन आशिल्लो आत्मा कळवा. रथारूढ मागशी बैस नाशिल्लो आत्मा रथ चलासीत आशिल्ली ती बुद्धी कळवा. सो इंद्रिया वयरी मन मना वयरी बुद्धी बुद्धी वयरी आत्मा कंट्रोल करता केदनाय कंट्रोल करता. सो हांतो नेक्स्ट इंद्रियाणि पराम्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मन मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु स. तशी हांतू अपास कृष्ण सांगता आता हांव सांगेल म्हणके इंद्रिय वयलो मन मना वयरी बुद्धी बुद्धी का आत्मा कंट्रोल करता. इंद्रिया कौन कंट्रोल करता मन मना कौन कंट्रोल करता बुद्धी बुद्धी कौन कंट्रोल करता आत्मा. हे कृष्ण हांतो भगवद्गीते सांगता. सो हे इंद्रिय म्हळेले आमगेले कामाचे विंगड 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 बागील आमकां खंयची वाट दाखयता आसता. त्या वाटेन वच ह्या वाटेन वच ह्या वाटेन गेल्यार तृप्ती मेळटा त्या वाटेन तेन्ना मना सांगता आसा. तेन्ना आमकां दिसता ओ हे शरिरा पैकी पुरो इंद्रियची आमकां भारी श्रेष्ठ हे श्रेष्ठ इंद्रिय म्हणून दिसता. तेन्ना आमी कसो करता हे इंद्रिया कंट्रोल करता जाल्यार कसो करता फस्ट कृष्ण प्रज्ञे इंद्रिया कृष्ण प्रज्ञे तरी आमी घाली तरी जाल्यार ना आमी कशें करता कर्मफल अपेक्ष करना अशी कर्म तरी केल्यार तेव्हाही जाता. आता हांव या करता कसले देवाक नाणयता देवाक श्रृंगार करता देवा फूल घालता हे पुरा करता कर्म करता. हांव मिगेल पुरा सकाळ दुखून रात कर्म कृष्ण प्रज्ञे तू
काडटा आसता वयवा ताद इन रिटर्न जावन हांव कसले फल अपेक्षिना आतां एग्जाम्पल हांव सुरेश सांगलें दोळो आमी तीर्थक्षेत्रां वताचे चंद लायक देवस्थाना लायक न्हंयतू न्हांवचे पुण्यक्षेत्र वचचे ताजे निमित्त एज ए टुरिस्ट जावन गेल्यार आमगेलो हातूं कसलेंय परिवर्तन जायना आमी आनंद इंद्रिय तृप्ती मात वचचे आमी तीर्थस्थळां वचून थंय आयल्यार आमगेले थोडे हृदय परिवर्तन ना साधू संत वाणी आयकली आमगेले कसले एक कोप ना आमगेले भक्तीन तू वृद्धी तरी जाल्यार ते एक उपयोग ना जाल्यार कांय ना अशी एज ए टुरिस्ट जावन गंमत जाल्यार गंमत कोण आयलींची तांची लायक कसं की खाण खाल्लें गंमत कोण आयलींची तितलेंच आमी पळयलां हांगा आतां पूर जन हांगा वता आसाची आतां कसं म्हळ्यार रामलल्ला विग्रह हाका स्थापने पळोवचे गेल्यार तांणी सकयल सांगता आमी भक्ती करता आसाची म्हूण सांगताची वय ऑफकोर्स तांणी भक्तीन कसं की तूप हाडली के कोण के शंख कितकी जन शंख वाजयतात के एक काणी सकड आयकतना आनी कितले सकड भक्ती आसा म्हणून लेखता जाल्यार ताजे मागशे फल कसं फल आसा तांगेले प्लॅन राजकीय प्लॅन की ना तांगेले इंद्रिय तृप्ती की ना विंगड कसले प्लॅन हांव मिडिया एद्राक हांव मिगेलें नांव येवका म्हणून कोण केकली सायबान चेल्ली आतां चमकून बॉम्बे देखून चमकून हांगा अयोध्या थंय चमकून वता आसके ओ तिगेल मागशी एक मिडिया जन एक ती कसं माळ घालचे ती कसं एक सायबांची ती बुरखा घालून ती राम 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 म्हणून वता आस म्हळेली एक ते तिगेल कसं निज तर तिगेल भक्ती तरी उद्देश तरी असलो तिगे हृदय परिवर्तन जाले रामाल वयर भक्ती आयले ती निजांतन केलेले ताका होगळ सुखा जालेल्यांची जाल्यार ताज मागशी ती कसली एक हे हांव एक रेकग्नायज जावका एक सेलिब्रिटी जावका अशें म्हणून एक प्लॅन केले जाल्यार ताका अर्थ ना जाता कळवा प्रतिफल प्रत्येक कर्मा मागशी प्रतिफल आमी अपेक्ष तरी केले ते प्रयोजन ना ऑफकोर्स तांकां पुण्य मेळटा खंडित तांणी कशे देवाल विशय कसली सेवा तरी केल्यार पुण्य मेळटाचेच बट निजांत न्हू आमगे हृदय परिवर्तन रामा वयरी आमकां प्रेम तरी आमगे निजांत भक्तीचे मूल उद्देश कसले आमी देवाक प्रीती करचे देवाक प्रेम करचे ते प्रेम तरी वाडली जाल्यार हे भारी एक चांग हे कार्य म्हणून सांगेत आता भजन ऐकुच्या गेलींची पुराजन हो भजन भारी लायक आशिल्ली म्हणून सांगताचे मागीर येता प्रकार गरकडे तर तेची कोपू तेची तापू तेची गवजी तेची बॉब कसले ना परिवर्तन कसले ना जाल्यार कसं प्रयोजन खाली इंद्रिय तृप्ती कोण आयलींची कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन म्हणून आमी सांगताची कर्माचे फल अपेक्ष करूं का अकर्म करू का म्हणून सांगता कृष्ण तू एटलिस्ट तू भक्ती करू जायना तू कर्मा फल सोडी कर्मा फल अपेक्ष करू का देवा सोडी कर्म करी म्हणून ओके तेवय जायना तू मिगेल खातीर कर्म करी तू सकाळ देखून रात्री तनक मिगेल खातीर कर्म करी म्हणून सांगता ते एक सुलभ आमी कान्नान केदनाय कृष्णाल कीर्तन की कृष्णाल काण की कृष्णाल लीली की कृष्णाल तोंडान कृष्णाल विषय चर्ची कोचकी कृष्णा विषय उल्लोची की जिब्बेन कृष्णाल प्रसाद खावची की ह्या तरी देवस्थानाक कृष्ण पायान कृष्णाल देवस्थान तीर्थक्षेत्र पळोवची संतवाणी ऐकूच की ह्या तरी केली तर जाल्यार ताका प्रतिफलाचे हे आसयना कसले पुरा कृष्ण प्रेम हृदय परिवर्तन आपापी हृदय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र जप कोचे तेवे एक सेवा देवालाक मागचे देवा तू आणखी मिगेल पाषाण आशिल्ले हृदय करगून तुगेल वेरे आमकां प्रेम दी मिगेल हृदय करगून तुगेल नांव घेतन मिगेल दोळ्यां देखून उद्दा येऊ देवा तुगेल वे प्रीती वाडू म्हाका तुगेल वेरी म्हणून सांगून आमी मागीत हरे कृष्ण महामंत्र जप करतना तेन्ना आमगेले काम मेळयले आश मेळयले
वता आशेक ताका ते प्रभुपादान 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल सांगिल्ले. ह्या कंट्रोल काम म्हणल्यार कंट्रोल करूं कशी. नो मीट इटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गॅम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स. आध्यात्मिक प्रगती जावंक जाल्यार हे 4 नियम फॉलो करपाचीच. ते फॉलो करून जाल्यार आध्यात्मिक प्रगती जाना. मन चंचल इंद्रिय तृप्ती कशी इंद्रिय खुश करता म्हणल्यार मन हेकट वता. त्या खातीर प्रभुपादान 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स घालची. आमगेल मन आमगेल कंट्रोला येवका जाल्यार 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल फॉलो करपाचीच. मागीर तेदनाची आमकां देवाल वयरी प्रिती वाडटा. मागीर आमी ते काम म्हणलें आशिल्लें भक्तीन तूं चेंज जाता. काम म्हणलें आशिल्लें आमगेल वचून भक्ती हांव कृष्णाल प्रेम कृष्णाल खुशी खातीर कृष्णा खातीर हांव पुरा करचें म्हणून जाता. कसं म्हळ्यार आमी केन्नाय भौतीक आशे इंद्रिय तृप्तीक सकड वस्तू जेवका आमगेल मेटेरियल हँकरींग म्हाका मिगेल भौतीक आशे खातीर ज्यान जेवका त्यान जेवका म्हणून आसता तें चेंज करून स्पिरिच्युअल हँकरींग कृष्णा पळोवचे, कृष्णा खुश करचे, कृष्णाक कशें श्रृंगार करचे, कशी यशोदेन कशी गोपीजन कृष्णाक तांणी आश करता आशिल्ले, कृष्णार उडगास करता आशिल्लेंची तांकां आनंद तांकां तांगेल पर्सनल इंद्रिय तृप्ती ना आशिल्ली. हांतू खंयचे सांगता आसा खंयच्यात म्हळ्यार गोपी गीतांतू 16-15 अततियात भवान अन्हि कानना तृतीयुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिलकुंटलं श्रीमुखं च ते जडवुदीक्षतां पक्ष्मकृदृशं. सांगता तांणी गोपी गीतांत गोपी कसं म्हळ्यार हे ब्रह्मा तूं आमगेल दोळ्या पाती कसले अशी केल्ले. हे दोळ्या पाती अशी हालती आमकां कृष्णा तितले समेत पळयना श्रभ जायना मो पळय तांगेल भक्ती तांणी दोळ्यान सदां कृष्णा पळोवचे आश करता. कृष्ण केन्नाच हे दोळ्या पाती दोळ धांगता उदार जाता ते तितले क्षण समेत तांकां कृष्णा पळयना श्रभ जायना म्हणून गोपीजन सांगताचे. आमी तेची आमगेले दोळ्यान कृष्णा न पळोवका आमगेले काम तरी आशिल्ले प्रत्येक इंद्रिया आमी कृष्णाले विशयान आमी तृप्ती करता म्हणून आश करता जाल्यार तेन्ना आपापी ते कामाक जागोची ना जाता. काम म्हळ्यार इंद्रिय तृप्ती आमगेल पर्सनल इंद्रिय तृप्ती नाश जावन वता. आमी रिप्लेसमेंट कसं करता कृष्ण प्रज्ञा जीवन ते ताका मेन बेस कसं म्हळ्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हेच जप केलं तेन्ना आपापी ऐकता तोंडान म्हणटा ऐकता आमगेल हृदय परिवर्तन जाता. हांतू भागवतां जो भगवद्गीता प्रत्येक साधन प्रत्येक चॅप्टरान सांगता भक्तीची कसली इम्पॉर्टन्स म्हणून कृष्ण प्रत्येक चॅप्टरान तू सांगता. कसं म्हणता 4 अध्याय तो 20 श्लोक त्यक्त्वा कर्मफला संघम नित्यतृप्तो निराशय कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः. हांव केलेलं कर्म फल मेळका म्हणून आश दवरना कोणकी तोची केन्नाय तृप्त आणि स्वतंत्र जावन आसता. तो खंयची कर्मां तूं करता जाल्यार समीत तो हांव कसलीय करना म्हणून लेखून तृप्तीन संतोषार आसता म्हणून सांगता. तशी आमी निष्काम कर्म करता नाच जाल्यार कृष्णा खातीर कर्म करता तेन्नाची आमगेल पुरा हे काम कोप क्रोध पुरा सकड वचून आमकां कृष्ण प्रेम प्राप्त जाता. तशी आनी कसं म्हळ्यार टायम जालें सो
सांगचे गेल्यार के भगवद्गीता मस्त श्लोकान पुरा कृष्ण सांगता आसा कसल्या कामाची आमगेले भक्ती मार्गात एक व्हडले शत्रू आमी ते शत्रूक नाश करता जाल्यार आमगेले हे इंद्रिय पुरा कृष्णाले भक्ती कत्ते कडेन डायवर्ट तरी केली तर जाल्यार आम खंडीत कृष्ण प्रेम जाता कुलशेखर आळवार सांगता कृष्णा म्हाका तू कुंभपाकी नरकाक जोखलेलो पेटे कृष्णा म्हाका स्वर्ग सुख समीत म्हाका नाक देवा म्हाका खाली तुगेल नामस्मरण करची मन दी देवा तुगेल नामस्मरण एकच म्हाका करची दी देवा मन म्हणून सांगता तेंची आमी देवालाक मागया तेंची आमगेले हृदय परिवर्तन करता तेंची आमगेले इंद्रिया वयर कंट्रोल करता नक्का नक्का म्हळ्यार कंट्रोल करता तेंची आमकां कृष्णान प्रेम दिता म्हणून हांव सांगता आयचे विशय हांव अंगाची